तुम्ही आजच्यान ती गार्बेज कलेक्शन बंद केल्ली आसा न्हू, वायट गार्बेज मोस्टली दिसता, कित्या खातीर इश्यू रिजन? पळय आमी गेले 8 म्हयने हेजेर हें चालू आसा एज पर NGT आनी सुप्रीम कोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आनी जी व्हडलीं हॉटेलां आसा पळय तेंच्यांनी आपली गार्बेज ओन ट्रीट करपाची. म्हणटच आमी हेज्यो हावजींग सोसायटी ज्यो आसा व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आसा पळय तेंची आमी 8 म्हयन्या पयलीं मिटींग घेतिल्ल्यो, तेंचे 2 रावंड जाल्ले आनी तांकां आमी सांगलें की तुमी हळू हळू ही गार्बेज तुमी स्वता ट्रीट करपाची. तुमकां कितें जाय जाल्यार आमी एसिस्टंट दिता, तुमकां कितें जाल्यार आमी हेल्पूय करता म्हणून. तशेंच आमी आतां व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आसा पळय तांकां सांगपाक स्टार्ट केलें. म्हणजे आमी हळू हळू जी करून आसा पळय ती आमचें टार्गेट आसा बाय नोव्हेंबर, ऑक्टोबर एंड किंवा नोव्हेंबर फर्स्ट वीक पर्यंत ही सगळ्यांची गार्बेज आमी वेट गार्बेज आमी कलेक्ट करपाची बंद करतली. जे कोणाक एसिस्टंट जाय, जे कोणाक आमचो हेल्प जाय तांकां आमी हेल्प करपाक तयार आसा. आमचो मेन पावरूय आमी तांकां सद्या तांकां शिकोवपाक ते आमी दिवपाकूय तयार आसात. कितें व्हडली टॅक्नोलॉजी न्ही ती सादी आमी पाट्यार गव्हर्मेंट क्वॉटर्स आसा पळय थंय घातल्या, मागीर आल्तिनो क्वॉटर्स आसा थंय आमी ते घातल्या. थंयची गार्बेज आमी थंय ट्रीट करता. हितून आमचें टार्गेट आसा अशें की 10 टन वेट गार्बेज जी आमकां जनरेट जाता ती कमी जातली आमकां, तेंची आमकां ट्रीट करपाचें पडचें ना. मागीर आमी 5 टन 10 टन आनी 5 टन अशें एक 20 टनाची आमी टार्गेट दवरला ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचें. 10 टन आमी हिरा पेट्रोल पंपाचेर घालूंक सोदता, 5 टन आमी मार्केटान घालूंक सोदता आनी 5 टन आमी LIC किंवा आनी खंय जागो आसा थंय घालूंक सोदता. हितून म्हणजे आमी बायगिणी प्लांट जाय सगळे बायगिणी प्लांट सगळें सद्या चालू आसा. समज जालो जाल्यार ताका 3-4 वर्सां तरी वतलीच कंप्लीट जावपाक. तो पर्यंत आमकां टेम्पररी एरेंजमेंट करूंक जाय. टेम्पररी आमी एरेंजमेंट आमचो चालू आसा आनी एक 2-4 म्हयन्या भितर हे प्लांट जर समज सेट जाले जाल्यार आमकां खुबसो रिलीफ मेळटलो. म्हणजे वेट गार्बेज हें करपाक. न्यू कन्स्ट्रक्शनाक कंपल्सरी जी न्यू कन्स्ट्रक्शनां आसा पळय ही आमी गेली 2 वर्सां पासून आमी तांकां आमी हें दितात की तेंच्यांनी तेंची गार्बेज ओन ट्रीट करची म्हणून. तितून आमी तांकां त्या शिवाय ऑक्युपन्सी दितना तेंच्यांनी प्लांट तेंच्यांनी जागो दाखोवंक जाय, तेंच्यांनी आमकां अंडरटेकींग दिवंक जाय आमी ट्रीट करतले म्हणून. तेन्नाच आमी तांकां ऑक्युपन्सी दिता. न्यू कन्स्ट्रक्शनाचो प्रश्न सद्या आमकां व्हडलोसो ना. आमी मायकला कडेन उलयले. तो म्हणटा बांयगिणीचो प्लांट जाय मेरेन असले उपाय काडचे पडटले. CCPन कित्याक केला? बिकॉज दे आर हॅविंग अ मेजर प्रॉब्लम. देर इज नो स्पेस विथ देम टू ट्रीट द वेट गार्बेज. So they are telling the big colonies you need to treat your wet garbage till बांयगिणी प्लांट comes. आता थोडी हा पळय तेंची एक 15 टन आमी घेता, 15 टन्स इज वॉट वी आर टेकिंग at the Kalangut garbage treatment plant. But how much more we can take? There are some big hotels, they have their own digesters, they are treating it. But a time will come when Baingini plant will be ready and all this wet garbage they can collect from each and every household and treat it over there. But तुमचे कितें instruction गेला CCP for time being or something like that at the moment? Instruction हांवें सांगला तांकां जाता तितली तुमी कलेक्ट करा म्हणून. Whatever you can treat, you treat. Whatever you can collect, you collect. We are still giving them our plant to treat some of their wet waste. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.